फाटल्या 2 महिन्यांसावन कुडचिऱ्या गावात कचरो प्रकल्पाचो विषय मुखार येतालो। ह्या प्रकल्पा विरुद्ध गावच्या लोकांनी एकठांय येवन मोर्चाय काडिल्ले। कन्स्ट्रक्शन अँड डेमोलिशन वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट ह्या प्रकल्पाचेर लक्ष घालून आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी आयज गावच्या लोकांबरोबर बसका घेतली। ह्या विशीं लोकभावनेच्या आधाराचेर सरकाराक प्रकल्प रद्द करपाची विनंती करतले अशें ह्या वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगले। हो विषय गंभीर आसा आनी हो प्रकल्प रद्द जावपा खातीर सगळे एकठांय जावया आनी हातूंत आमकां यश मेळटलें अशें ह्या वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगले। सगळ्यांक नमस्कार। कुडचिऱ्या मावळिंग्या पंचायत क्षेत्रांत कुडचिऱ्या ह्या गांवांत जो सरकारान एक प्रकल्प हाडपाचो केल्लो हो डेब्रिट्स प्लांट, त्या संदर्भात जे विशय आमकां डिस्कस करपाक जाय त्या संदर्भात आमी आयज हे पत्रकार परिशद घेतलेले आसा आनी ह्या पत्रकार परिशदेन तुमच्या सगळ्या पत्रकारांचे, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत करता। आयच्या घडीक आमच्या बरोबर असलेले सगळे ग्रामस्थ, आमचे सरपंच, पंचायत बॉडी आणि सगळे आमचे सगळेच कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ भावांनो आनी भयणांनो, हो विशय आमकां गेले 2 महिन्यापासून आमी हेजेर सरकारा कडेन चर्चा करीत आसा। सरकार दरबारे जो विशय आमी मांडपाक जाय, गांवांतली सामाजीक सलोखो अबाधीत दवरपाक लागून जो आमी प्रयत्न करीत आसा आनी हो प्रयत्न आतांच न्हू, जेन्ना आमी आमदार जाले आनी आमदार जाल्या नंतर आमकां कळ्ळें की ह्या गांवांत हो प्रकल्प उबो जावपाचो आसा, तेन्ना पासून आमची प्रतिक्रिया आसली ती आमी सरकार पर्यंत मांडीत आसले। आनी आयज जेन्ना ह्या जागेन जेन्ना सर्वेक्षण केलें, सरकारान जी जमीन हस्तगत केल्ली आसा, ही जमिनी जेन्ना भूसंपादन करपाक लागून आनी तेजे सर्वे करपाक लागून जेन्ना येयले सरकारी मनीस येयले तेन्ना जो विरोध जालो आनी त्या पार्श्वभुमीचेर आयज सगळ्या ग्रामस्थांचे जे विचार आसा, हे सगळे ग्रामस्थांचे विचार आमी कन्सिडर करून आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन वचून तेंच्या कडेन सलाह मसलत करून हे विचार तांकां सांगलेले आसा आनी लोक भावनेच्या आधाराचेर हो प्रकल्प आमी रद्द करचो, आमचो कायमचो रद्द करचो अशें आमी सरकाराक विनंती केल्ली आसा। आमकां खात्री आसा आमचें सरकार संवेदनशील आसा। आमच्या ह्या गांवाची अबाधीत अशी निसर्ग सौंदर्य दवरपाक लागून सरकार आमकां मदत करतले। ह्या गांवांतली काही लोकांनी जे तेजेर वायट जे भाशणां केली की आमी आमचें सरकार ह्या गांवाक उद्ध्वस्त करूंक जे सोदता म्हणटा, तेजो असो काहीच परिणाम आमी तशें करचे नासले हे सरकाराक खबर आसा। तरी पण आयज जी अशांतता जाल्ली आसा ह्या प्रकल्पामुळे, ही अशांतता दूर करपाक लागून सरकाराक दरबारी आमी प्रयत्न केल्ले आसा। आमचे प्रयत्न आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलेले आसा, सरकाराक सांगलेले आसा आमी की हो प्रकल्प कायमचो हांगासून रद्द करचो अशी आमी सगळ्यांक विनंती केल्ली आसा। आनी आमचे लोकां कडेन एकूच मागणें आसा की गांवांत सगळे जाण आमी एकजूट जावन सगळेच, हांव जनतेक कुडचिऱ्याचेच न्हू तर आमच्या कुडचिऱ्या मावळिंग्या वन ह्या सगळ्या भागांतल्या लोकांक हांव आवाहन करता, ह्या विशयाचेर आमी सगळे गंभीर आसा। आमचो विरोध आमी जे सांगता त्या संदर्भात लोकांनी सगळ्यांनी एकजूट जावन, एक संघ जावन हो प्रकल्प हा तो काडपाक लागून आमी सगळे जाण एकजूट जावया अशें आवाहन करता। सरकार दरबारे आमचे जे प्रयत्न आहा ते सक्रिय आसा आनी आमकां यश मेळटलें इतलें बी आमकां खात्री आसा।